सांगेचे व्यापारी खंय दर म्हयन्याक भाडे भरतात। मायनिंग बंदीत व्यापाऱ्यांचोय धंदो बसला। ताचेर पालिकेन फाटल्या 20 वर्सांचो भाड्याचो फरक भरात म्हूण अर्ज दिला। ना जाल्यार खंय ट्रेड लायसन्स ना। जे फाटले जे कितें आसा आमकां रेंट ते माफ करचे अशें आमी व्यापारी संघटना मागतात। आनी जो आतां नवीन कितें दर आसा ते आमकां एग्रीमेंट रिन्यू करून दिवचे, कारण आमकां ट्रेड लायसन्स सुद्दां आज म्युनिसिपालिटी दिना, कारण हो अमावंट तुमी आमचे मुखार दवरतात, आमी तुमकां ट्रेड लायसन्स रिन्यू करून दिना म्हणटात, कारण आतां लायसन्सा शिवाय आमी धंदो चलोवंक शकनात। पूण ह्या इश्यूवा लागून आमी सगळे फसिल्ले आसा, तेन्ना खंय तरी हो क्लियर करचो असो आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात। आमदाराक घेवन आमी फाल्यां अपॉइंटमेंट घेतल्या ती आमी क्लियर करपाक सोदतात। आनी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या प्रत्येक कावन्सिलरा कडेन मागता की जे तुमकां खबर आसा सांगेची परिस्थिती, तुम्ही रेजोल्युशन घेवन आमकां काही प्रमाणात हातूंत रिलीफ करून आमकां परत एकदां नव्यान धंदो सुरू करपाचो आमकां खूब हेतूचे। आदी कितें जालां ती खंय आपली जबाबदारी न्ही। सगळ्यांक बरोबर घेवन म्युनिसिपालिटी चलोवंक जाय म्हूण सांगेचो नगराध्यक्ष सांगता। आदली जे कावन्सिलान कोण तेमकां रिन्यू करून दिला तेका जबाबदारी हांव ना। आतां म्हजी जबाबदारी पडल्या तेन्ना कावन्सिलें कितकोन चलयताले तें म्हाका खबर ना। म्हाका कावन्सील सारकें क्लीन नीट आनी बरे भशेन चलोवपा जाय। म्हाका म्हज्या वांगडी कावन्सिलरांक घेवन चलोवपा जाय, आमदाराक घेवन चलोवपा जाय, पूण प्रोवायडेड पब्लिकांकूय घेवन चलोवपा जाय। कित्याक पब्लिकाले जे पयशे आमी 20 वर्सांचे ती टॅक्स समज 25 रुपया भरताले, आयज ते 250, 400, 500 रुपया भरता। तो लोक पब्लीक मागीर जाता। आमी आमची घराचें एसेसमेंट केला आनी तुमची आमची शॉपां पब्लिकाची ती तुमची म्युनिसिपालिटी प्रिमायसीस आयज पासून तेंची तुमी कितें एक्शन घेतलें काय म्हण पब्लीक विचारता म्हाका। हांव 50% पर्यंत तेमकां पयलीं भर म्हणलें, मागीर तेमकां इन्स्टॉलमेंट दीत म्हूण सांगलें। आनी आयज भरता फाल्यां भरता म्हणजे आयज पासून ते भरपाक रेडी नाय। आतां ते भरपाक रेडी नाय जाल्यार ती तेंची मिस्टेक। आमगेलो हांवें तेमकां सांगलां तुमकां समज कितें कमी करूंक जाय जाल्यार म्हाका रिटर्न DME कन्सर्न ऑथॉरिटी आमची बॉडी आसा म्युनिसिपालिटीची ऑफिस पेंडींग सांग तुमी DME कडच्यान बरोवन हाडले शिवाय म्हज्यान कांय करूंक जावपाना। आनी तेजे उपरांत हो 1 म्हयनो तेमकां ग्रेस टायम दिला। 1 तारखे उपरांत ती डिसिजन घेता CEO इंजिनियर घेतले। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।